सुरुवातीक आमी गायन घेवया 826 पेज 13. सगळीं आमी एकठांय जावुया, सगळीं आमी लागीं सोहरया, दुनिया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो ताका जोया. दारोना तूं करप दुनिया, जिविता तूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्यां तूं वाटाकूय, तुज्या राज्याक व्हरून पावय. दारोना तूं करप दुनिया, जिविता तूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्यां तूं वाटाकूय, तुज्या राज्यात व्हरून पावय. देवानी लेले पोरचे, क्रिस्रायाचे बोलवून फोचे, जमा जायात सोदात उलास, व्हडल्यान गायात तुमचो दिनवास. दारोना तूं करप दुनिया, जिविता तूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय, तुज्या राज्यात व्हरून पावय. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बामणिनो, आज मंगळार आनी पासत तुमी इतल्या प्रमाणान हांगा आयल्यांत बायग्योंत आंतोनीक मान दिवंक, तुमची मागणी, तुमच्यो गरजो, तुमचे आवंडे ताच्या फुड्यान घालूंक. पूण आज पवित्र सभा परब मनयता दोन दुतांची, दोगां दोन दुतांची, सिमांव आनी जुदास. सिमांव उर्बेवून आनी जुदास तादेव, हे दोग नावस्ती दोन दुतांची परब आज मनयता आनी तांचें उदाहरण आमचे मुखार दवरता. बागयोंत आमी जावंक आनी एका 4 दिसान आमी सगळ्या सांतांची परब करतल्यो. तर सांत बागयोंतपणी जियेले आनी आमकां तांणी देख दवरल्या. हे दोन दूत जेजू बराबर आसले, ताच्या फाटल्यान दुसरे सांत आहात आनी बागयोंत आंतोनी आहा, भू पदवेदार सांत. आनीक आमच्या हॉलांत आमी एक किरीत प्रदर्शन एक्झिबिशन करता. बायग्योन कार्ल आकुतीस हाच्यो सगल्यो मिलाग्री ज्यो ताणें कंपायल केल्यात, आख्ख्या संवसारान घडल्यात, त्यो मिलाग्रीचें कॉम्पिलेशन ताणें केलें आनी भुरगोच कसो मेलो देवान तेंच मिसांव ताका दिलोलें. म्हणजे परम संस्कारा वयर जितलेय कडेन मिलाग्री जाल्यात त्यो सगल्यो ताणें वेबसायटीचेर घाल्यो आनी त्यो घातल्या उपरांत देवान ताका आपणाशी व्हेलो. भुरगेच पिरायेर ताका ल्युकेमिया जाल्ली, ब्लड कॅन्सर. हे भाशेन मिसांव देव दिता बागयोंतांक, तें देव शांती पावयता. आनी जी शक्ती बोड ह्या बागयोंतांक जाय ती शक्ती बोड देवूच तांकां दिता. ते पासत आमी ह्या बागयोंताची खबर कोत्ता, बागयोंत आंतोनीची खबर कोत्ता, जावं बागयोंत कार्ल आकुतीस, आनी मागीर पयलेर सगळ्या बागयोंतांची परब कोत्तले हांव. तांचो
आदार आमकां मागतलो आनी तांकां आमी न म्हणूंक घेतल्यो. असल्याच मनान ह्या सगल्या भाग्यवंतांक आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमचें जिवीत भाग्यवंत कर म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आमचे मदें आज फादर मार्टीन ब्लेसेड सॅक्रेमेंट फादर्स जो नॉविस मास्टर आहा बादे तो आयला. आमी ताका येवकार दिता. अ वॉर्म वेलकम टू यू फादर मार्टीन to participate in this Eucharistic celebration. He is associated with the exhibition of Karl Acutis. They explain nicely about this exhibition, the life of Karl Acutis, their founder Peter Emard, and also the various miracles of the Eucharist that have taken place throughout the continent. So I'm grateful to them for bringing this exhibition here and allowing our people to know about not only Karl Acutis but mostly about the Blessed Eucharist, because their congregation was started by their founder Peter Emard to propagate the devotion to the Blessed Sacrament. That's why our former Archbishop Patriarch Raul invited them to Goa and gave them this chapel of Gaunsavado and later on at Bambuli to spread the devotion of the Blessed Sacrament. This was the great thing that our former Archbishop Raul Gonsalves did, so that people, his main aim was our people should know more and more about the Blessed Sacrament, and that devotion should increase and they should be attached to the Blessed Sacrament. That was his aim. And I think in Goa, every church has a chapel dedicated to the Blessed Sacrament. This was later on decided by the Archbishop, so that all parishes have a chapel and people take time to pray before the Blessed Sacrament and experience healing graces through the Blessed Sacrament and through the Eucharist. So we pray for this grace also as we anticipate the Day of the Saints. Anik ya misaच्या बलिदानांत फावती पुरी वांटो घेवंक आमची पातकां उणकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतान दूख दूर तोल्यांक बोगसणेन दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकलूत कोर. Soumya kaklud ko. Tум patkyang apung kailai. Apung kailai. Krista kaklud kor. Krista kaklud ko. आमचे खातीर विनोती करच्याक तुंदे बाबाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकलूत कोर. Soumya kaklud ko. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. Amen. मोहिमा Devak un sorgi ani shanti tachaista sansari. Sarvespora deva surgi charaya. Surpudvidar deva bapa. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाकांता.
देवाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काटा आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगातीन देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. आपलो जोल दीस समोरमतले आमच्या बाबा जोसेफ सायमन फेर्नांदीस हाचे पासत मागुया. आपली बरी भलायकी पासत देवाक आर्गां दिवन ते मिसाची ते सावन ताणें भेटयलां ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर शुभां आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तेच बरोबर सदांचे भाशेन आमी जायतीं मागणी आमची घालता. ओदी करून सगल्यांक जांकां काळजाची प्रॉब्लेम आहात, जायत्या जाणांक जांकां स्ट्रोक जाला, जायत्या जाणांक कातीचीं दुयेंसां आहात, जायत्या जाणांक कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स ओदी करून 4 तरणाट्या पासत हांव तुमचे कडेन मागतां जांकां ट्युमर आनी कॅन्सर जाला आनी 4 पाद्री पासत जांकांय कॅन्सर आनी ट्युमर जाला. जायत्या जाणांक ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्यात, ल्युकेमिया ब्लड कॅन्सर तांचे पासत मागुया. थोड्यांक आल्सर्स, एसिडिटी, इंडिजेशन प्रॉब्लेम, जायत्या जाणांक आर्थरायटीस आनी रिवमॅटिझम आहा. कितले जाणांक तकली फोडटा आनी मायग्रेन जाता, जायत्या जाणांक अल्झायमर आनी पार्किन्सन, थायरॉयड आनी ENT प्रॉब्लेम्स, कितले जाणांक किडनी प्रॉब्लेम आहात, जायते जाण डायलिसीस करतात तांचो उगडास करुया. खूब जाणांक लिवर सिरोसीस जाल्ले आहा, फिगदाचे प्रॉब्लेम तांचो उगडास करता. कितलीं जाण डायबिटीक आहात आनी ती बाबडी जायते सोंसतात तांचो उगडास करुया. कितले जाणांक ब्रोंकायटीस, लंग प्रॉब्लेम्स, न्युमोनिया जाल्ली आहा. जायते जाणांक उपसयेक घडल्यात आनीक उपसयेक जावन जखमी जाल्ली आहात, ओ हॉस्पिटलांनी आसात तांचो उगडास करुया. आनी तांचे बरोबर सगळ्या वैजां पासत मागुया. आमचे वैज आनी आमच्यो नर्सी आनी हेर आदारी जायतो वावर करतात हॉस्पिटलांनी आनी अदी करून आमच्या GMCंत आमचे बेस्ट इन्स्टिट्यूशन GMC तातूंत जायते जाण. आनी आमी गेल्ल्या मंगळाराक मागलेलें एक तरणाटो 21 वर्सांचो पीटर रोहन पिंटो, आनी तो सारको बरो नासलो, कोमांत आसतलो. आनी ह्या मागण्या दिशी गेल्ल्या मंगळारा दीस केल्ल्या मागण्या दिशी ताका मागीर ब्रेस्तारा दीस नॉर्मल वॉर्डांत घातला. सुमाराचो आहा तो सारको कोमांत आसून कांयच सिनालां दिनासलो. हे मागणे हांगा केल्ले ते पासत आमी उगडास करुया सगळ्या दुयेंती पासत. आनी आमचे फिरगोजींत लेगून जायतीं जाण दुयेंत आहात, मागोंक लायला. कितलीं जाणां कसलीय तरेची पिडा तांकां आहा तांचे पासत मागुया. जायतीं जाण भुरग्याच्या देण्या पासत हांगा येतात. कितलीं जाणां जोडीं भुरग्याचे देणे सोदतात आनी बायको तातूंत आस्कारी भुरगीं नासतल्या जोड्यांचो तांचे पासत मागुया. जायतीं जाण आपली शेणलेल्यो वस्तू सोदूंक येतात आनी जायते जाणांक मेळ्ळ्यात. आज कितलीं जाण तुमी आयल्यात आसतलीं शेणलेल्यो वस्तू वो शेणलेले डॉक्युमेंट, शेणलेले भांगार सोदूंक तुमचे पासत आमी मागता. जायतीं जाण अक्कोल न्हवरो सोदतात हांगा येवन आनी तांकां मेवल्यात. हें देणें व्हंकलेचें न्हवऱ्याचें तांचे पासत मागुया. कितलीं जाण आपल्या भाटां बेसांक लागून जायतीं जाण येतात. कितल्योश्यो केस्यो
एकामेकाचेर घातलेले आहात आनी बाटा बेसांक लागून घरांतूच दुस्फोट जाल्ली आहा येवन रडटात हांगा फादर माग आमच्या बाटा बेसांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्या पुरो आमच्या मदें एग्रीमेंट जाल्या पुरो आमी कितें वांटप केलां तें मानून घेतल्यार पुरो म्हूण अशें मागतात तांचे उगडास हांव कोत्तां जायतीं जाण इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स लायिल्ले आहात बाटा बेसां वांटूंक सारकें तेवूय फुडें वचना असली इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स बेगीनूच जावं म्हूण मागुया मागीर आमची जायतीं भाव भयणां निराशीपणान सांपडल्यात डिप्रेशनांत गेल्यात तांकां तातूंतली वाटाय आनी मेकळी कर म्हूण मागुया जायते जाण नोकरी सोदूंक येतात हांगा आनी जायते आमच्या तरणाट्यांक नोकरी गावल्या आनी तरणाटे चोळस करून येतात नोकरेक लागून ह्या तरणाट्यांचो आमी उगडास करता जायतीं जाण आपली पासपोर्ट जायना तांचे आडकोळ्यो पडटात तसलीं हांगा जायतीं जाण येतात तांचो उगडास करुया मागीर भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात तांचो उगडास करुया अदीक करून तीं भुरगीं जांकां ऑटिजम जाला डावन सिंड्रोम जाला हीं भुरगीं जीं मोनी आनी बेरी आहात आनी धाकटुल्या भुरग्यांक जायते तरेचे प्रॉब्लेम आहात बायगो नातोनीक भुरग्यांचो मोग आसलो ह्या भुरग्यां पासत केरीत भाशेन मागुया आनी आज हे मीस ऑनलायन पळय पार्टिसिपेट करतात आख्ख्या संवसाराक हे मीस वेता ही सगळीं आज भावार्थान ह्या मिसांत वांटो घेतून आनी जायत्यो मिलाग्री जातात ऑनलायनूच मीस पडून तांचे कडेन हांगा येवंक जायना पूण हांगासान ब्रॉडकास्ट जाता ते आमचे मीस जायतीं जाण पळयतात आनी मागीर रेकात धाडटात तो हांगा सांगूंक येतात ऑनलायन पळोवन आमी मागतालें तें आमकां मेवलां आनी उपकारी काळजान हांगा येतात तांचो सगळ्यांचो उगडास करुया आनी हेर तुमच्यो गरजो ज्यो तुमी घेवन आयल्यात हांवें सांगूंक ना हांगा त्योय गरजो हे वेळार बायगून हातूंनी फुड्यांत घालात हो म्हयनो मिसावांक भेटयलो म्हयनो सो मिसावांच्या गांवा पासत आनी मिस्योनार वावरतात तांचे पासत मागुया आनी आमची सायबिणीची इमाज आमच्या फामिलीनी बसता सुमार 6 घराबे उरल्यात म्हणजे आज 6 घराब्यांगेर पासार जातली आनी उरलेले 7-8 दीस लेगून ही पासार जातली त्या सगळ्या घराब्यां पासत आयच्या दिसाक सायबीण मांची भेट घेता त्या घराब्या पासतूय मागुया देवा आमच्या बापा सिमांव उर्बेवंत आनी जुदास तादेउस ह्या दोन दुतां उदेशी तुका ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलें तांच्या मागण्यांच्या धर्मान आनी बायगोंत आंतोनीच्या मागण्यांच्या धर्मान ओदीक आनी ओदीक मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवंक तुका ओळखूंक पावूं आनी अशें आख्खे प्रिथ्वीचेर पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक आमेन. बागेवन पावलोन एफेसकारान बरयलोली चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं तुमी दोनदुताचे आनी प्रवाद्याचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोनशा संदींचो फातर तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता ताचे सवें आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता
सगळी म्हणूया. शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. शुभ वर्तमानाक आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया. Service for us, service for us, service for us, Sui sui, service for us, service for us, service for us, sui sui. तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. धर्मदुताच्या मोहिमेवन जमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. service for us, service for us, service for us, Sui sui, service for us, service for us, service for us, sui sui. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक आपल्या बापाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें 12 ताणें शिसांक आपयले. तातूंतल्या 12 जाणांक विंचून काडले आनी तांकां दोर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथेव, तोमास, आल्फेबाचो पूत जाकोब आनी उरबेवंत म्हटलेलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार उबो रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हडलो जमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुसलेम, दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोन तावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रोगांतली बरी जावंक आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मेन त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, ह्या दोगां दोर्मदूतांची चडशी माहिती आमकां ह्या शुभ वर्तमानांनी मेवना. भोव थोडी. सिमांव उरबेवंत म्हणटात तो, ताका ताचें नांव इंग्लीश भाशेन सायमन द झेलट. उरबेवरीत. आनी कित्याक ताका उरबेवरीत म्हणटाले? कित्याक तो रोमकारांचेर आड आसलो. तांचें म्हणणें कितें? आमचें हें राष्ट्र देवाचें राष्ट्र. Israel always believed that their nation was God's nation. They were God's people. And only God could rule over them. No one else could rule over them.
आनी त्या पासत हे उर्बेवंत म्हणटात ते रोमकारांची राड आसले ते धाकटुली गेरिलास कशें कोत्ताले आनी तांकां सोतायताले तुमी नाका हांगा हे देवाचें राज हे देवाचें राज देव राज चलयता तुमी न्हय तातूंतलो एकलो तो आनी जेजून विचून काडटा आसतना असल्यांकूय विचून काडले सगळे भाग्यवंत आहात तांकांच विचून काडूंक ना असल्यांकूय कित्याक हांची उर्बा गरजेची ही उर्बा जी सिमांव उर्बेवंत हाणें दाखयली ती उर्बा सिमांवाक उपकारली मागीर वचून शिव वर्तमान परगट करूंक भियेनासतना काळजीदारपणान हिम्मत घेवन आनी ताणें केलें तें हे भाशेन एक म्हणणें आहा ग्रेस इज बिल्ट ऑन नेचर सुयंभाचेर देव कृपा बांदून हाडटा ज्या मनशांक जे आमी म्हणटा बळवंत ताका देवूच हाडटा जावं बागेवन पावलो क्रिस्तांवांचेर राड आसलेलो ताची ती उर्बा घेतली देवान आनी ती उर्बा बदलली आनी ताका कृपेन भरलो आनी आपलो मिस्योनार कसो धाडलो तेच भाशेन ह्या सिमा उर्बेवंत ताकाय ही उर्बा दिली आपले राज परगटूंक आनी त्या पासून जायते फावटी आमी म्हणटा आमचो स्वभाव बरो ना आनी तसल्यांकूय लेगून देव आपयता असले स्वभावाच्या मनशांक याज्ञिकांक आनी मोठवाशांक आपोवन आपलें काम फुडें व्हरता हो स्वभाव गरजेचो कसलोय तांचो स्वभाव जावं पूण देव तांकां आपयता आनी हेंच जेजून करूंक आख्खी रातभर ताणें मागणें केलें आनी ते पासत ताच्या बारांत वेगवेगळे तरेचे आसतले ताचो घात घेतलो तो आसलो जुदास मागीर ताका नाकारतलो तो आसलो पेद्रू हे भाशेन वेगवेगळ्या ताचे भायर जुदास तादेवस जाची भोगती चिंचोण्या बऱ्या प्रमाणान चलताली जायतो लोक थंय वेतालो बायगोन जुदासाच्या नव्यान आनी आजून मुंबय वच बेंगलोर ते वाटेन वच बायगोन जुदासाची भोगती आजून चलता ही इज द सेंट ऑफ द लॉस्ट कॉजीस म्हणटात जुदास म्हणजे सांडलेले कोणें सांडलेल्यो ताचे कडेन मुखार घाल आनी तो तुका मागून दिता बायगोंत आंतोनीक आमी म्हणटा सेंट ऑफ द इम्पॉसिबल कोणा कडेन जायना तें बायगोंत आंतोन करून दिता ते भाशेन एक एक सांताक एक एक नांव आहा आनी लॉस्ट कॉजीस तो मागतालो बायगोन जुदास ते पासून आयज खुशाल केन्ना केन्नाय मंगळारा दीस वेगवेगळे सांत आमकां मेवतात आनी ते सांतांचेर आमी मीस कोत्ता तांची विणवणी मागता आनी तांचे वयर कितेंय तरी हांव तुमकां ओळख दिता हाका लागून बायगोंत आंतोनी बराबर सांतांचें बिरेंच आहा आनी देखून हांव तुमकां म्हणटालो पयलेर आमी सगळ्या सांतांची परब कोत्ता तेन्ना तांची विणवणी आमच्या जिवितांत मागता तांची देख आमी घेता आनी पवित्रतायेन वाडूंक आमी सोदता बायगोन जुदास तादेव जेजूचो बापूल भाव आनी ह्या निमित्तान तो ताका एकदम लागीं आसलो इतलो लागीं की ताका लागून लोक ताचे कडेन मागतालो तूं जेजूचो बापूल भाव आमचेय मागणें घाल तुज्या बापूल भाव सोशें घाल आमकां मेवतलें असल्या मनान So we are called to be very close to Jesus. The more we are closer to Jesus, people will come and ask us to pray for them. लोक कोणाकूय सांगिना म्हजे पासत माग म्हूण कोणाकूय सांगिना. When people know that you are very close to God, they will definitely come and ask you, please pray for my intention. Please pray for me. This is because someone is very close to God. Judas was, as a cousin of Jesus, was very close to Jesus, and that's why whatever he placed before Jesus, Jesus would answer his prayer. We have to understand this logic, how we in this world ask the influence of others. कितें तरी जायना ताका कोण बरो आहा हे ऑफिसराक कोण बरो आहा ताची सोयरी कोण ताचे काजन कोण ताचे फ्रेंड कोण ताचे कडेन तरी घालीत तो ऑफिसर आमकां हें काम करून दितलो हें पयलें येता आमच्या मनांत कोणाक कोत्ता आसतना हांगा न्हू म्हज्या फुड्यान तें चलना
कोणूय येवं म्हजी घरचीं लागून हांव म्हज्या घरच्यांक सांगता तुमी मेतेर जावची नात म्हजे कडेन आनी कोणूय म्हाका जो लागीं आहा तो उज्यांत पडटा ताका बरें पडटा म्हजें तशें हांव करिना पूण सांत कोत्तात आपले बोगलेक पोण जेजूक घेवन ते आमकां जाय तें करून दितात आनी हे सदांच मनयता हे दोगूय सांत आमकां आदार दितात जरूय तांचें मिसांव वेगळें तरूय ते जेजूक लागीं आसले दोन दूत कशे आनी दोन दूत कशे ते जेजू कडेन आपल्यो विणवण्यो घालतालेत ते पासत आज हांव तुमकां कार्लूस बायगेवन कार्लूस आकुतिसाची खबर सांगतालो तो इतलो जेजूक लागीं आयलो ताचे ते फादर ब्लेसड सॅक्रेमेंट फादर दानाम एक्सप्लेन कोत्ता ताचो एक मुर्ती आहा थंय बरी मुर्ती ती आनी आमी भितर सरता आसतना म्हणटालो एके वाटेन तो फुटबॉल आहा आनी बरे मोचे सारके बरे मार्काचे मोचे आहात ताचे कडेन दुसरे पांय मोचे नासतना सादो आहा एके वाटेन ताच्या दाव्या वाट्यान कॅमेरा आहा ताचे आदलें जिवीत कॅमेरा घेवन डिजिटल कॅमेरा घेवन तो फोटो काडूंक ताका भोंवतालो आनी फुटबॉल प्लेयर भुरगो तरणाटो आनी बरें बरें न्हेसतालो पूण ताचें मन बदल्लें जातूच कित्याक ताच्या आवयन ताका सांतीस साक्रमेंताक दाखयलो आनी हांगा जेजू आहा अशें सांगलें आनी आवय बराबर सदांच मिसाक तो येतालो आनी मिसाक येवन सांतिस्मान जेजू आहा ताची भोगती ताच्या काळजांत वाडली आनी मागीर ताचें मन बदलप जातूच थिंगा दाखयला एके वाटेन बायबल घेवन आहा तो आतां कॅमेरा सोडलो बायबल घेतली आनी ताच्या अर्द्यान सांतिस्मांचें पिक्चर आहा दाखोवंक आतां ताच्या अर्द्यान जेजू आयला जेजूचें उतर घेवता आनी जेजूच्यो सांतिस्मा वयर आख्ख्या संवसाराक मिलाग्री जाल्यात The miracles that have taken place in all the continents of the world, त्यो सगल्यो ताणें कंपायल केल्यो आनी एक वेबसायट घडली कोणेंच करूंक ना आनी ती घडल्या उपरांत तो मेलो हेंच मिसांव ताका देवान दिल्लें तूं हें कर मागीर हांव म्हाका तुका म्हजे सरशीं वता आतां आमचे ब्लेसड सॅक्रेमेंट फादर्स आहात ते गांवसावाडा कोपेलांत आहात बादे म्हणटून तांची नोविशिएट आहा आनी मागीर तांचें फॉर्मेशन हावस बांबोले आहा 3 घरां आमच्या गोंयांत तांकां दिल्यात कित्याक दिल्यात बिस्पान ह्या परोम संस्काराची भोगती पसरावंक जो ताणें परोम संस्कारा मुखार येवन मागणें करूंक आनी जेजू दिता ती भावार्थाची आनी कुरपेची देणी अनुभव सो ते ब्लेसड सॅक्रेमेंट फादर्स आनी तांचो फावंडर पिटर नेमाड ताणें हें कॉंग्रिगेशन घडलें जेजूच्या सांतिस्मांत आसतल्या आसण्याची भोगती करूंक आनी ताकाच लागून तांकां गोंयां हाडल्यात ही भोगती आनी थंय तरी तूं वचो तें एग्जिबिशन पळोवंक बरे भशेन जाय तें बारीक बरयलां पूण तें बरे भशेन एक्सप्लेनींग करता तुमच्यान वाचूंकूय जाता खूंय खूंय ह्यो मिलाग्री जाल्यात ओस्त आहा ती मासाचो कुडको जालो सोरो आहा तें जेजूचें रगत जालें थोडे कॉर्पोरलाचेर कॉर्पोरल म्हळ्यार धाकटुलो स्क्वेअर कुडको आमी घालता ताचेर काल्स आनी ओस दवरता ताचेर रोगताचे थेंबे पडले हांव 3 कडेन वचून आयलां बोल्सेना ओर्विएतो आनी लांचियानो ह्यो मिलाग्री पळोवंक हांव रोमांक शिकता आसतना मुद्दम गेलो कित्याक म्हाका सांतिस्माची जायती भोगती आहा आनी त्यो पळोवन हांव एकदमूच तोटाकलो आनी ते पासत कितेंय तरी मागूंक जाय हांव पयलो सांतिस्मा फुड्यान घालता आनी हीच अत्मिकताय तुमकां दिवंक सोदता सो हे ब्लेसड सॅक्रेमेंटान फादरान येवजिलें हांगा तें एग्जिबिशन हाडूंक आमचे कित्याक जायतो लोक मंगळाराचो आनी आयताराचेय ताणें घाला सो तुमी तें पळोवचें आनी सांतांचें भाग्यवंतपण आपणायचें आनी तुमी भाग्यवंत जावचें अत्मिकताय तुमची वाडोवची आनी हें कशें जाता मागण्यांतल्यान जाता जेजू आख्खी रातभर मागणें करून सगळें कोत्ता तेच भाशेन आमी सांतीस हांगा आहा आनी कोपेलांत आहा आमच्या भितर प्रेयर रुमांत आहा थंय आहा आनी हांव खुशाल जायतीं तुमी सांतिस्माची मागणें करून आनी म्हाका ऑफिसाक लागीं आहा देखून दिश्टी पडटात कितलीं जाण येतात वेतात ती जायतीं जाण
ही भोगती भोव पवित्र संस्काराची तुमी सांबाळची आनी मागड्यांतल्यान जे सांत करताले ते मागड्यांतल्यान तुमी करूं येता दुसरे पासत तो जेजू अस्थीच्या रुपान आनी सोऱ्याच्या रुपान हांगा येतलो आमच्या काळजांत येतलो आमी बागेवन जावंक आमकां आपोवणें करतलो आनी आमची ओत्मिकताय वाडोवंक आमकां आदार दिलो तेंच तेणें आमी सगलीं ह्या वेळार जेजू कडेन मागून घेवया. सगलीं आमी उबी रावया आनी आमची तेसावां हे वेळार बायगोंत आंतोनीचे मजूतीन बायगोंत सिमांव आनी जुदास आनी बायगोंत कार्लोस आकुतीस हांचे मजूतीन देवा मुखार उबारुया. आमच्या पाप साहेबान पिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी संस्कारलेल्यांनी आपली खासगी आनी दिसपोट्या जिवितांतल्यान जेजूचो मोग अनुभवूंक आनी तोच मोग आपले पोरचेक वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा आमचे मागणे आयकून घे. आयज चोट्टी चलयतले मनीस आपली पदवी दाखोवंक वेगवेगळे उपाय वापरता. ताणीन आपले दिलोले पदवे सेवे मनान वापरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा आमचे मागणे आयकून घे. आयज जोसेफ सायमन फेर्नांडीस आपलो वाददीस समोर उरता आनी ह्या मिसाचे इंतेसांव ताणें भेटयलां तर बागयोत आतुनेचे विनवणेन देवान आपलो सुभाव आशिर्वाद ताचेर घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा मोगडा तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसावां स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक बागयोंत भाशेन बागयोन जावंक आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41. रुपे बागार मागिनाय आखो संसार तुझो सायबा. आमची काळसा तुका जाय खोशेन वोपूल दिता तुका. आमची काळसा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता. आमची काळसा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता. आशा आमच्या काळजाची तुका सायबा खोशी लागली तशीच तुझ्या मोगाची आमची भितर आशा वाडली. आमची काळजा उबारता तुझ्या
भयणीनो आनी बाबांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सो मूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा बागयोन दोन दुतान सिमावान आनी जुदान आपणाक आपयलोल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करचिलो आनी आपलें रगत वारोयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडवणीच्या बलिदाना उदेशी आमकां उर्बा आनी बोड दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काळे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदीं सांडिनाय, पूण बागयोन धरून दुतां उदेशी निरोंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधीत्वेन तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोळ दळबरां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazo sorves portu, surgani socar, bolia tuja voibovan, un sorgi tu soi, sorves poracinavi, etata soi, un sorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक दळून येदेडी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu nowian yetolu, Jesu nowian yetolu. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मासुमेस्तांक
पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमचे वाग्योत बापा, फिलिप नेरी आमची गवली बापा आनी सगळे याज्ञिक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोल पोल्यूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मारये, देवाची माय सांगती, बागयोन धर्मदूतां आनी सरकारी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. स्वामिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there's anyone present here in the congregation who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not enter the queue with your open palms to receive the sacred body of Christ. I ask our ushers to please supervise, especially those people who are behind. कोमियांच्या वेळार आमी गायन घेवया. D30 पेज 63. Moche masu korekan sakun pole ad korasan kazak tumcha lagliatan baguyat morsha rogtan kazak tumcha lagliatan baguyat morsha
तुका घेऊन खोशी जाता आमचे कालीस कालीस ओतरेता जेजू तुका आवडता तुझी वाट पळोय पळोयता तुका घेऊन खोशी जाता जो कोण मोर्शे मांस खाता रोगोत मोर्शे पियेता तो मोर्शे सोवे रावता हांव वयताच्या सांगाता तो मोर्शे सोवे रावता हांव वयताच्या सांगाता आमचे कालीस कालीस ओतरेता जेजू तुका आवडता तुझी वाट पळोयत पळोयता तुका घेऊन खोशी जाता आमचे कालीस कालीस ओतरेता जेजू तुका आवडता तुझी वाट पळोयत पळोयता तुका घेऊन खोशी जाता ताका देव जिवीत दिता ताचे जिवीत बाळगिता सोटे दिसा उठोयता वैभवान जिवो कोरता सोटे दिसा उठोयता वैभवान जिवो कोरता आमचे कालीस कालीस ओतरेता जेजू तुका आवडता तुझी वाट पळोयत पळोयता तुका घेऊन खोशी जाता आमचे कालीस कालीस ओतरेता जेजू तुका आवडता तुझी वाट पळोयत पळोयता तुका घेऊन खोशी जाता उबी रावया प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा बायग्योन सिमांव आनी जुदासाच्या जैतिवंत मोरणा पासत हो संस्कार आमी समोर उमला बराबर बायग्योंत आंतोनीची विनवणी आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा आमी मागल्या तातूंत घेतलेल्या तुज्या पुताच्या मोहिमेंत कुडी रोगता उदेशी तुज्या पवित्र आत्म्यांक आमकां बोर आनी ताचे भाशेन मोरोपर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उपकार करून बसात. बायग्योंत आंतोनीचे इमाजी सेर्पेंत हातान धरून आसात त्यो आमच्या सोवेनियर रुमान हांगा विक्रेक मेळटात. तुमकां जाय जाल्यार तुमी त्यो घेवच्यो. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन कुमसुंदरीन आहा कॉरिडरान ताचेशी वचून जायात. अदी करून आतां नोव्हेंबराचे पयलेर ते 8वेर तावन
केरीत इंडुलजन्सां पवित्र सभा दिता मेलोल्यांक पुर्गोतोरींत आहात तांकां सुटका दिवंक. आतां आमी इगोर्जेंत इगोर्ज उत्सवीक इगोर्ज इगोर्जेंत जिव्यां पासत आनी दिसाक एकूच इंडुलजन्स मेवता, सबेज मेवनात. जावं ती पुराय प्लॅनरी इंडल्जन्स ओ अर्देंकृतें पार्शल इंडल्जन्स. पूण पयलेर नोव्हेंबराचे ते 8 तारखेर जो शिमितोरीन भेट कोत्ता, कोपेलान भेट कोत्ता, इगोर्जेन भेट कोत्ता, एक आमच्या बापान एक सतमंता म्हणटा पाप साहेबाचे ते सपासत मागता आनी कुमसार कुमयने हांव कोत्ता ताणें ते मेलोल्या पासत भेटूं येता. हांगासर जिव्यां पासत पूण मागीर हे 8 दीस मेलोल्या एकूच मेवता मेलोल्या पासत आमी भेटयता तेन्ना. आनी पावलो सव्या पाप साहेबान पोत्तून शिकोवण हाडली आनी पाप साहेब फ्रांसिस्कान पोत्तून तिथीर आयली. पवित्र सभा सदांच मागता हे 8 दीस केरीत भाशेन मेलोल्या पासत मागून सारूंक. आनी ते पासत तुमी बरें कुमसार जावचें, कुमयन्यां घेवचो आनी इंडुलजन्सां जिव्यां पासत हांगा आनी मेल्ल्या पासत हे 8 दीस तुमी जोडून घेवची अशें हांव तुमकां कळयतूय कोत्ता. सिस्टर सेंड्रा आनी फादर दानम कावन्सिलींग कोत्तात. तुमकां जाय जाल्यार तांचो फोन नंबर नोटीस बोर्डांत आहा, थंय घेवन तांकां तुमी फोन करून अपॉयंटमेंट घेवचें. सांगलां ते भाशेन बायगेवन कार्लो आकुतीस ह्या तोरणाट्या बायगेवताच्या जिविताचें आनी ताणें कंपायल केल्ल्या हे सगळ्या मिलाग्रीचें प्रदर्शन एक्झिबिशन आहा पारोकेल हॉलांत. तुमी तें पळोवंक वचचें. थंय आमचे ब्लेसड सॅक्रमेंट फादर्स आहात ते तुमकां बरे भशेन एक्सप्लेन कोत्तलेत. तुमच्यान पळोवं येता ते एक्सप्लेन केले म्हणटच एर मागीर तुमच्यान पळोवं येता बरें तें. आनी तुमकां पुरूम संस्कारांत अदीक भावार्थ मेळूंक ते तुमकां दाखयतले कशे भशेन मिलाग्री जाल्यात. आनीक जायते फावट जेजूचें रुपूच दिश्टी पडलें वस्तीन, जायते फावटी रगत व्हांवलें, जायते फावटी मास जालें. हें सगळ्या शेकड्यांनी ज्यो मिलाग्री जाल्यात 7व्या शेकड्यान ते आतां पासून ते सगळे रिकॉर्ड करून थंय दवरलेले आहात. तुवें पळोवचें. मंगळारा दीस गेल्ल्या आमचें दोर्नदान जालां. चौदारपणा पासत 3 वाजता. I would like to thank Father Martin, who is the novice master at their novitiate house in Bade, for having come and concelebrated with us. And he is one of the members who have brought this exhibition here. Their whole society, their congregation has brought it here. So we are grateful to the Blessed Sacrament Fathers, and we are fortunate to have them in our own parish in the ward of Gaunsavado, because they are promoting the devotion to the Blessed. And this exhibition will give them a lot of enhancement to go forward with the work that they are doing, promoting the devotion of the Blessed Sacrament. I hope and pray that you will go and see there. Today, till evening, it's there. Today evening, they will dismantle that. So, you can come at any time. It is open, except during lunchtime, the church is closed. Otherwise, you can come and see any time and go if you are in a hurry now. Survishvor ubi ravuya. Survishvor tumche savyasu. तुमचे सवय असो. Sur podvedar dev, बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बागीवंत उबो आहा तो बोस उबो आहा तो बोस. तुम्ही मदेंच एक माड कहो बरो ना. बागीवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. बागीवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका बागीवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन.
पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. बायगो तातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. हे वेळार तुका जाय तें बायगोंत आंतोनी मुखार घाल. ओर चोऱ्यांच्या बायग्यो तांतून तुका ओलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राज्य आसाय. तर तुजे पोदवेदार मजतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. शेवटा कमी गायन घेऊया. U25 पेज 243. Sant'Antoni bogta figliaci culicia tuja crontar kelta balo Jesurasa tuja crontar kelta balo Jesurasa Santa Toni bogta Otsoria tuji terra so